महिला खूप मोठ्या प्रमाणात उपस्थित असतात, चलयो खूप मोठ्या प्रमाणात उपस्थित असतात। आज या नवरात्रीच्या रूपात आम्ही पळयता की समाजात की वेगवेगळी दुष्कृत्या जी जाता तितून महिला खूप मोठ्या प्रमाणात हाजे दुष्परिणाम भोगचे पडटा। हांवें दुष्परिणाम इतक्याकूच सांगले की सोशल मिडिया आसतले किंवा वेगवेगळे क्रायम आसतले, तुमकां फोन कॉल येता आनी तुमी तुमचो पिनकोड नंबर काडून दिता। पिनकोड नंबर काडून दिल्या उपरांत तुमच्या अकाउंटा वयले पयशे सगळे कोण तरी काडून व्हरता। म्हणजे तुम्ही लोकांक रोखडीच हय म्हणटा किंवा लोकांक रोखडेच आमी ताका म्हणटा की सांगलेलें आयकता। हांवें खूब बायलांच्यो केसीस आजुनी म्हणजे आज हांव आमच्यो सगळ्यो महिला पुलीस आसले त्या महिला पुलिसां वांगडा उलयतालो, SP पासून ते होमगार्ड पर्यंत तांच्यांनी ज्यो वेगवेगळ्यो केसीस सांगल्यो, बायलां कडेन जर कोण एकटो येवन तुज्यो वस्ती बऱ्यो आपूण पॉलिश करून दिता म्हणटा, तुमी वस्ती काडटात ताका दिता, तो पॉलिश करपाच्या नादात तुमच्यो वस्ती घेवन वयता। तुम्ही जर सांगात जे अश्यो वेगवेगळ्यो केसीस ह्यो कित्याक जाता तर महिला आपल्या सद्भावनांतल्यान वता, दुसऱ्या मनशाचेर वळख नासतना विश्वास दवरता आनी ताका लागूनच खूब मोठ्या प्रमाणात महिलांक लुटता। होच अत्याचार किंवा होच गैरसमज चलयांचेरूय जावपाक लागला। हांवें कित्याक सांगता की आमी सोशल मिडियाचो दोन तरेन आसा, जे एडल्ट्सांक पिरायेन चलयो आसा ताचेर आपलो मोबायल वापरतना आपूण फ्रेंडशीप कोणा कडेन करप हें ठरोवचें पडटलें आनी ज्यो आवयो आहा तांच्यांनी सांगचें पडटलें भुरग्यांक की मोबायल वापरता आसतना सावधगिरीन वापर। 16 वर्साच्या भुरग्याक फुडलो भुरगो ताका कसो चॅट करता हें कळना आनी ताजेच वेगवेगळे फोटोग्राफ काडून तो परत मोबायलाचेर घालता किंवा ताका वेगवेगळ्या पद्दतीन दाखयता आनी मागीर ब्लॅकमेल करता। ह्योय केसीस जाल्या म्हणजे ज्या भुरग्यांच्या हातांत आमी मोबायल दिता ताका ह्यो गजाली तुमी सांगना जाल्यार ताका त्यो कळच्यो ना। हांवें एकाच खातीर सांगलें कारण नवरात्री आमी नवरात्री मनयता आसतना फक्त दांडिया खेळपाक न्ही तर आमकां महिलेचें संरक्षण करपाक जाय, आमकां महिलेक हुशार करपाक जाय, आमकां महिलेक शादूर करपाक जाय आनी तिका ह्यो गजाली समाजांत घडटा हाज्या बद्दल ताका चत्रायूय दिवपाक जाय आनी ह्यो कळप आनी सांगप गरजेचें आसा। म्हणून म्हाका दिसता आयच्या ह्या युगांत आमकां महिलेक जर सक्षम करतले, आमच्या चलया भयणीक जर अशा दुष्कृत्या पासून वाचयतले आसत जाल्यार हे कळपाक जाय आसत। म्हणून हांवें मुद्दामून ह्यो गजाली सांगल्यो। हांवें म्हज्या पुलीस मिडियांतल्या फ्रेंड्सांकूय म्हणजे चलयो आहा तांकांय सांगल्या इन केस म्हणजे सातेरी स्पोर्ट्स क्लबान इनिशिएटीव घेवन आमची लेडी PSI आपुणूय बी बायलां कडेन जर उलयत जाल्यार बायलां कडेन कसल्या पद्दतीच्यो केसीस चलयांचेर जावपाक शकता किंवा कशा पद्दतीन चलयांक हिप्नोटायज करता आनी अशें ट्रॅप करून काही लोक वावुरता, आपल्या घरा भोवती वावुरता, त्या चलयेच्या भोवती वावुरतात। तेज्या पासून शादूर रावपा खातीर म्हाका दिसता नवरात्रीचो उत्सव हो मनयता आसतना आमी हाज्या बद्दलूय लोकांक जागृती करप हें खूब म्हत्वाचें आसा। हांव इतक्याच खातीर सांगतलो कारण नवरात्रीच्या निमित्तान आमी नारी ही पूजनीय मानता, आमी देवीच्या रुपात तिका पुजता म्हणून आमकां तीच महिला ही देवीच्या रुपात आमकां जर पळोवपाक जाय आसत जाल्यार हे सगळें आमी ल्हान भुरग्यां पासून व्हडा पर्यंत सगळ्यांक समजून सांगपाची गरज आसा। सातेरी कला मंचात इनिशिएटीव घेवन आमची लेडी PSI एक आफोन सगळ्या चलयां कडेन डिस्कस करचें जेणे करून ताका अशा पद्दतीच्यो केसीस कळटल्यो आनी वेगवेगळ्यो आमी म्हणटा की नवरात्रींतल्या वेगवेगळे रंग आसता तेच रंग आनी खेळ 9 दीस सगळ्या बेळगेकारांक पळोवपाची संद त्या निमित्तान मेळटा। गांवांतूच न्ही तर गांवा भायरूय बी हो ग्रूप वचून म्हाका दिसता पयर पयरच्या मडगांव कॉम्पिटिशनाक गेल्लो जाल्यार मडगांव कॉम्पिटिशनाकूय ती हजर आशिल्ली। हांव सगळ्या भुरग्यांचे तेंचे जी पार्टिसिपेट जाता ताच्या खातीर एकदां नेटान सगळ्यांनी ताळयो वाजोवन तांचें खूब खूब अभिनंदन करता। एक गजाल ह्या निमित्ताक आमी जशें म्हणटा 9 दीस शैलपुत्री देव ब्रह्मचरणी चंद्रघंटा कुसुमांड ओके स्कंदमाता कात्यायनी ओके कालरात्री आणि महागौरी या निमित्तान देवीची वेगवेगळी रुपां आमच्या सगळ्या लोकांक कळटा आणि देवीन केल्लें कार्य म्हणजे 9 दीस 9 राती वेगवेगळ्या 9 देवींनी जे काम केलें तें निदान लोकांक कळटा
आणि लोक त्या निमित्तान भक्तिमय जाता ही एक बरी गजाल आसा आणि खरोखरच हांव तांचें अभिनंदन करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.